नमस्कार. पळया प्रुडंट खबरो. विधानसभा पोटवेंचणुकेत तिनूय मतदारसंघांनी सर्वे करूनच उमेदवार म्हणटा बीजेपीचो प्रदेश अध्यक्ष विनय तेंडुलकर. सुभाष शिरोडकर म्हणटा सर्वेची फॉर्मॅलिटी. अभयारण्यांनी बेकायदेशीर निवासींचो इशू सुप्रीम कोर्टान निर्णायक पावण्यार पाविल्ल्यान गोंयानूय धांवपळ. 10,000 दावे सरकार म्हणटा वाऱ्यार वडोवचे ना. बालाकोट हवाई हल्ल्यान मेल्ल्या दहशतवाद्यांचो 300 आंकडो अदमास नेमको आंकडो ना. सरकारान केले स्पष्ट. NTRO आनी इंटेलिजन्स इनपुटा प्रमाणे जैश कॅम्पान आशिल्ले 300 दहशतवादी. फोणेच्या कॉन्ट्रॅक्टर धवळीकर आनी मंत्र्याचे PSचे फोनावेले केस्तावाचेर पुलीस वगी. ऑडिओ दिवनूय अजून केस रजिस्टर जायना. प्रकरण चीफ सेक्रेटरी मेरेन तापता राजकारण. आणि GCLान गोवा लायन्सान इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशनाक मारले. 5 विकेटींनी जिखले गोवा लायन्स. गोवा लायन्साचो स्नेहल कवटणकार मॅन ऑफ द मॅच. विधानसभा पोटवेंचणुकेत तिनूय मतदारसंघांनी सर्वे करूनच उमेदवार थारतले. मात सोपटे आनी शिरोडकार आमदारगी सोडून बीजेपीन आयल्यात. उमेदवारीचेर तांचो पयलो दावो आसतलो म्हूण बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकर मिडिया कडेन उलयला. वेंचणुकेक फुडें सरिल्ल्या मगोक थारावंक वयल्या पावण्यार यत्न चल्ल्यात म्हूण विनय सांगता. सुभाष म्हणटा सर्वे ही फॉर्मॅलिटी. जस्ट तशे कॅन्डिडेट फायनल जावना. सर्वसाधारण 30 नांवां तशी आसा पूण ती नांवां धाडटना आमकां एप्रुवलाक दिल्ली धाडची पडटा. तशेंच ही 3 नांवां आसा MLA उमेदवार आनी ती सादारण सर्वे जो आमी एक करतात सर्वे करतले सर्वे करूनच नांव मागीर डिक्लेअर करता तशें डिक्लेअर करतले. वयर दिल्लीसूनच जातली ती बी तेंचे कडेनच करची पडटा. सर्वे स्टार्ट जाला काय करपाचो सर्वे तसो सुरू आसा. जे पळय दोग जाणांनी रिजायन जाल्या साहजिका तेंचो क्लेम आसतलोच पूण बाकीचे एक क्लेम करतले. पूण कार्यकर्त्यां सगळ्यांक विचारून आमी मागीर डिसिजन घेतलें. MGP शिरोडा कॉन्टेस्ट म्हणजे प्रचार बी सगळे स्टार्ट केला ते कॉन्टेस्ट करतलेच म्हणटा. एक आमी बरोबर सगळे वता सगळ्या एकडी युती आमची आसा आनी जो पर्यंत विड्रॉल जाता पळय तो पर्यंत आमकां होप्स आसा. उलोवणी चालू आहा तेंचे कडेन. उलोवणी चालू आमी तशें प्राथमीक हितूंतल्यान उलयल्या. मुख्यमंत्री उलयल्या. परत उलयतले. MGP करता पळय न्हू ते पॉलिटिकल टर्मान एलायन्स धर्म पाळिना अशें जाता तेंचे. प्रत्येकाक आपलो पक्ष वाडोवपाची हें आसा. काम करपूच ऑर्गनायझेशन आमी काम करता पण भारतीय जनता पक्षाक आमदारकी सोडून जॉयन जाल्या. पयलो क्लेम आमचो भारतीय जनता पक्षाचो उरता. आमी हें केंद्रीय नेतृत्वाकूच सांगलां आनी म्हाका दिसता तेजेर आमचो पक्ष आमचो मित्र पक्ष आसा आनीक सुधीर धवळीकर तेजे नेते आसा ते हेजेर निश्चितपणे विचार करतले आनी आमचे मार्ग सुरळीतपणे जाता सगळे. सर्वे ही पक्षाची प्रक्रिया म्हणून सुभाष शिरोडकार उलयलो. सर्वे कशी जरी केली जर जायत जाल्यार सांगपाचें म्हटल्यार विनींग कॅन्डिडेट आसा तो सुभाष शिरोडकर आसा आयचे परिस्थितींत. एज ऑन टुडे विनींग कॅन्डिडेट सुभाष शिरोडकर आसा आनी त्यामुळे सर्वे जे आसा हो पार्टीचो प्रोसिजर तातूंत कांय बंधन ना आनी कांय म्हाका त्या बद्दल येना. ते अवश्य तांणी करून घेवचें आनी त्या प्रमाणे थारावचें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. अभयारण्यांनी बेकायदेशीर निवासींचो इशू सुप्रीम कोर्टान निर्णायक पावण्यार पाविल्ल्यान गोंय सरकाराची धांवपळ. गोंयच्या अभयारण्यांनी प्रॉपर्टीचे 10,000 वयर निवासी दावे आसात. कोणाची घरां भाटां आनी बाकीचे जागे आसात. राज्यस्तरीय मॉनिटरींग कमिटीची बसका मंगळारा पर्वरे जाली. हो सगळो डाटा बुधवारा केंद्राक वतलो. लोकांक वाऱ्यार उडोवचे ना म्हूण सरकारान स्पश्ट केला. हे पळयात गोंयच्या अभयारण्याच्या प्रॉपर्टीचे लोकांचे दावे. एकूण 10,136 दावे आसात. STचे 6,094 दावे. तातूंतले 5,843 वैयक्तीक दावे आनी 260 सामुदायिक दावे. हेरांचे 4,042 दावे. 3,924 वैयक्तीक दावे आनी 118 सामुदायिक दावे. एकूण दावे 10,136.
अभयारण्यात रावपी एकूय फॅमिलीक घरा भायर काडची न्ही असो निर्देश गोंय सरकारान राना खात्याच्या आनी संबंधीत अधिकाऱ्यांक दिला. राज्यस्तरीय मॉनिटरींग कमिटीची बसका मंगळारा सचिवालयात जाली. अभयारण्यांनी आदीसावन वास्तव्या विशीं मागल्यात ते पुरावे दाखोवप सोंपें ना. चीफ सेक्रेटरी जो आमचे स्टेट लेवल मॉनिटरींग कमिटीचो चेअरमॅन आसा तेणें जे अधिकारी थिंग आसले तांकां स्पश्ट डायरेक्शन दिल्लें आसा कोणाचेंच इविक्शन करचें न्हू, कारण सुप्रीम कोर्टान ऑलरेडी स्टे दिल्ले आसा. ते 2 एविडन्स मागता. एक गांवांतलो एक कोण ज्येश्ठ नागरीक जो 75 वर्सां किंवा वयर आसा तेणें एक एफिडेविट दिवप. त्यो सगळ्या लोकांनी आपल्या एप्लिकेशना वांगडा सबमीट केल्ले आसा. दुसरो एविडन्स आसा तो तांकां एक असो एविडन्स जाय की केन्नाय फॉरेस्टान तुजेर केस घातली आसपाय किंवा मामलेदारान डेप्युटी कलेक्टरान तुका नोटीस काडली आसपाय जाय अशे तरेचे. आनी आमचे त्या सायडीन तर खूबसो अशे विशय आसा की खुबश्या लोकां कडेन अशे तरेचे डॉक्युमेंट दितना ते फॉरेस्टाचें काम एक्चुअली, पूण फॉरेस्ट त्या जाग्यार पावलो ना केन्ना जाल्यार त्या लोकांची चूक ना. म्हणटकच हो इशू हांवें रेज केलो मिटिंगेक आनी सांगलें की ताजेर कितें अल्टरनेटीव काडपाची गरज आसा. आनी चीफ सेक्रेटरीनी तशें सजेशन दिलें की हेजेर कितें अल्टरनेटीव काडपाची गरज आसा. आनी फाल्यां दिल्ली ट्रायबल वेलफेअर मिनिस्ट्रीची मिटींग आसा ह्याच विशयाचेर सगळे स्टेटीचे सेक्रेटरी डायरेक्टरांक आपयले. सो आमी तांकां सांगलां की हो मुद्दो जो आसा सेकंड एविडन्साचो तो मिटिंगेक मांडचो आनी ताजेर कितें सोल्युशन काडून लोकांक न्याय दिवपाचो प्रयत्न करचो. आता हो सगळो डाटा बुधवाराक केंद्र सरकाराक वतलो. अभयारण्यांनी बेकायदेशीर रावपी फॅमिलींक थंयच्यान भायर काडचे म्हूण सुप्रीम कोर्टान आदेश दिल्लो. फाटल्या सप्तकान रिव्ह्यू घेतना आदेश स्थगीत दवरून केंद्रा कडच्यान राज्यांतले परिस्थितीचो जमनीचो स्टेटस मागला. कोर्ट कितें थारयता ताचेर ह्या रानावासींचो फुडार. तो मेरेन ह्या फॅमिलींक थाकाय. प्रुडंटा खातीर महेश घाडी आनी शिरीश कुंकळकार. बालाकोट हवाई हल्ल्यान मेल्ल्या दहशतवाद्यांचो 300 आंकडो हो अदमास. नेमको आंकडो ना, सरकारानूच क्लियर केला. हल्लो करचे पयलीं NTRO आनी इंटेलिजन्स इनपुटा प्रमाणे बालाकोट जैश कॅम्पान 300 मोबायल फोन चलताले. ताचे वयल्यान तो अदमास. हवाई हल्ल्यान उपरांत कोण मळ्यांचो आंकडो मेजूंक वचना. तो इंटेलिजन्स इनपुटा प्रमाण अदमासूच आसता हें आतां सरकाराच्या मंत्र्यांनीच स्पश्ट केला. विदेश सचिवानूय पयलेच दिसा आंकडो दिवंक नाशिल्लो. In this operation, a very large number of Jaish-e-Mohammed terrorists, trainers, senior commanders and groups of jihadis who were being trained for Fidain action were eliminated. This facility at Balakot was headed by Maulana Yusuf Azhar, alias Ustad Ghori, the brother-in-law of Masood Azhar, chief of the JEM. This non-military preemptive action was specifically targeted at the Jaish-e-Mohammed camp. The selection of the target was also conditioned by our desire to avoid civilian casualties. The facility is located in thick forest on a hilltop far away from any civilian presence. हवाई दळान बालाकोट जैश दहशतवादी कॅम्पाचेर केल्ले हवाई हल्ल्यान नेमके कितले मेले ताचे वयल्यान सध्या राजकारण, सेना आनी एंटी टेरर मोहीम उरली कडेकूच. बीजेपीच्या अध्यक्षान अडेकशे म्हणले आनी वाद सुरू. नॅशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गनायझेशन NTROच्या इनपुटा प्रमाण हवाई हल्ल्या पयलीं ते कॅम्पान 300 मोबायल एक्टिव्ह आशिल्ले. म्हणजे दहशतवाद्यांचो आंकडो 300. आयचे घडये सरकाराकडे मेल्ल्या दहशतवाद्यांचो नेमको आंकडो ना. आंकडो आसा तो NTRO आनी इंटेलिजन्स एजन्सीच्या इनपुटा प्रमाण अदमास. नष्ट केल्ल्या टार्गेटावेली मडी मेजप शक्य आसना. हे आता सरकाराच्या 2 उंचेल्या मंत्र्यांचीच स्पष्ट केला. तातूंतलो एक आदलो सेना मुखेली. NTRO सर्विलांस सिस्टम है भारत का माना जाना ऑथेंटिक. NTRO ने कहा है कि जब वहां पर हमला हुआ इंडियन एयरफोर्स के जवानों ने, पायलट ने जब वहां पर बम गिराए उसके पहले वहां पर 300 मोबाइल फोन एक्टिव थे. अब कल्पना कर लो कितने मारे गए. ये नंबर हमको बताने की कोई जरूरत नहीं. मैं पूछना चाहता हूं यदि 300 मोबाइल या बम गिराए जाने के पहले यदि वहां पर एक्टिव थे
तो क्या वह मोबाइल वहां के जो पेड़ पौधे हैं उनके पास थे कि वहां कोई हिस्सेदार था? हम इनके आरोपों में विश्वास नहीं करते। कभी भी जब ऐसा हमला होता है, there are no one who is a witness present on ground. He cannot be present on ground. You make an estimate based on your intelligence gathering, which you had done earlier, right? You had intelligence that this number is present out there. These are the number of buildings. So many buildings have been hit, and therefore QED. It's an estimate. He is not saying this is a confirmed figure. He is also saying लगभग इतने लोगों के मरने की आशंका है. So let's take it as आशंका. The foreign secretary gave a figure. He didn't give a figure. He gave a statement. That is government of India's position. म्हणजे आयचे घडयेक मेल्या ते दहशतवाद्यांचो आंकडो दिला तो अदमास 300. मात हवाई दळान यशस्वी हल्लो केलो, जैशाचे कॅम्प उद्ध्वस्त केले म्हूण तर पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तानी लष्कर आणि जैशवाले चाळवले इतलोच तर्क सेर्थ. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. PWD मंत्री सुदिनाचो पर्सनल सेक्रेटरी आणि कॉन्ट्रॅक्टर देवेंद्र ढवळीकराची कॉन्ट्रॅक्टा वयल्यान फोना वयली केस्तावा आणि राजकीय धुमशणाचेर पुलीस वग्गी. सुदिनाचो सेक्रेटरी सर्वेश तळावलीकराचेर एक्शन जावची म्हूण देवेंद्रान 27 फेब्रुवाराक फोंड्या पुलीस कंप्लेन केल्ली. पुलिसांनी अजून केस रजिस्टर केल्ली ना. देवेंद्रान प्रकरण चीफ सेक्रेटरी मेरेन पावयला. आता हे इशू वयल्यान काँग्रेस आणि आप राजकारण तापयता. वकील रावतो ना मी देवेंद्र बिवेंद्र म्हणून कोण हांव मोडून उडयतला डॅडीक तुज्या खरें सांगता. हांव भितर बंडार जाता, गोविंदाक वरात धरपी मनीस हांव आनी साळगांवकाराच्या चल्यार मारपी मनीस थापट. विचार डॅडीक तुज्या. हांव वकील रावतो ना पात्रांवालो केस बीन म्हणून. डॅडीक सांग म्हाजे वाटेर येवं नाका म्हणून. तुमच्या वाटेर तूं येता हांव तुमचे फायले हांव विचारता. हय कोणाक फस्टा सकाळी म्हाजे विचारपाक? तुजो डॅडी रातचो भोंवता इलेक्शनाक रातभर झगडी करपाक? हांव भोंवता रे साहेबा खातीर आनी दिपका खातीर. फर्मागुडी आनी जीईसी कडल्या रस्त्याच्या डांबरीकरणाच्या कंत्राटा वयल्यान PWD मंत्री सुदिनाचो पर्सनल सेक्रेटरी सर्वेश तळावलीकार आणि कॉन्ट्रॅक्टर देवेंद्र ढवळीकाराचे फोनार वाजिल्ले. देवेंद्रान 27 फेब्रुवाराक पुलीस कंप्लेंट केल्ली, मात अजूनय केस रजिस्टर जायना. प्रकरण चीफ सेक्रेटरी मेरेन पावला. आम्ही कंप्लेंट दिली 27 तारखेक आणि आम्ही एक मध्ये अमिकेबल सेटलमेंटाचो प्रयत्न केल्लो PI आपण आमचे पूण तो काय आमचो सक्सेस जावना. ताका लागून ती कंप्लेन आमी तशीच एलाय दवरल्या आनी आमची कंप्लेन तशीच चालू आसतली आनी आमी पुलिसांक डिमांड करतले त्याची एन्क्वायरी करची म्हणून. त्याच बरोबर आमी ही कंप्लेन बाकीच्या सेलाकूय दिल्ली आसा, चीफ सेक्रेटरी दिल्ली आसा. चीफ सेक्रेटरी गोंयच्या एडमिनिस्ट्रेशनचो एकदम हेड टॉप, तो ज्या जाग्यार ही कंप्लेन सुटेबल आसा तांकां तो एन्क्वायरी करपाक लायतले. हातूंत म्हाका तरी कांय दुबाव आसना. सुदीन ढवळीकर PWD मिनिस्टर आमी एके फॅमिलींतले. म्हाका तेंचे कांयच ग्रिव्हन्सीस ना. आमचे एकदम टर्म्स बरे आसा. हांवें त्याच्या PAचेर कंप्लेन फायल केल्या. ताका लागून ताका कांय हाका लागून बाधा जावपा ना. PAची जी लँग्वेज आशिल्ली तेगेली PSची ती खूब एरोगंट आशिल्ली. गृहमंत्री दुयेंत, ताची यंत्रणाय दुयेंत काय म्हूण दुबाव. पूण हांव म्हणटा असले PA थंय पोसल्यात इलेक्शनाक झगडी करपाचे, कोणा शाळांत चल्या मारपाचे, जावं कोणा आनी कितें करपाचे. म्हणजे अशे तरे वेगवेगळे तरेची तूं धमकी दिता आनी त्या भुरग्यांक तांकां मारता. आनी इलेक्शन म्हणटा आपूण म्हणटा झगडी करपाक बीन आपूण आसता, सगळें हें करता. कोण गोविंद म्हणटा तेजी म्हणटा तो हेका धरलें, गोला धरलो. म्हणजे कितें म्हणजे असलो गुंड आनी PA अशें गुंडेगिरी करपी आनी PA जो आसा तूं असलो मुद्दम दवरतो आसता. म्हणजे तूं जें कितें करता आनी वयले ताका टेंडर दिता. म्हणजे हें सगळें तर तुवेंच केलें. PA तुगेलो कामाय तुगे करता, गुंडेगिरी करता, इलेक्शना वेळार गुंडेगिरी करता. म्हणजे हेजी नोंद पुलिसान घेवपाक जाय. केस ही कंप्लेन केल्ली आसा ती कंप्लेन आजून तेजेर रजिस्टर कित्याक जावना? PWD जी आसा तेजेर इन्क्वायरी जावपाक जाय. CM तरी बरो ना तर CMाले मशिनरी आसा, ते मशिनरी न्ही बाकीचे जे तेजे कडेन आसा. फायनान्स मिनिस्टर लोक आसा, फायनान्स सेक्रेटरी आसा, चीफ सेक्रेटरी आसा, होम सेक्रेटरी जो चीफ सेक्रेटरी आसा, जावं बाकीचे हितून तेगेले PWD सेक्रेटरी आसा, तांकां सगळ्यांक सांगून ही इन्क्वायरी जावपाक जाय. आम आदमी पार्टीन इशू सोशल मिडियाचेर लावन धरला. तांकां विजिलन्स इन्क्वायरी जाय. हो आयतार सोडून फाटल्या आयतारा जेन्ना थंय हॉट मिक्सिंग चालू आशिल्लें तेन्ना हांवें फेसबुकाचेर हो इशू काडलेलो आनी हांवें स्वता जावन म्हटलेलें की हो टेंडर नासतना काम चालू केलां
ते फक्त आणि फक्त सुदीन ढवळकाराच्या चल्याचे रिसेप्शन जीईसी ग्राउंडार आशिल्लें म्हणून हे काम हॉट मिक्सिंगाचे फर्मागुडी ते जीईसी ग्राउंडा कडेन पर्यंत केलां. कोटेशन बेसिसाचेर घेतला, टेंडर काडू ना. कोटेशन बेसिसाचेर 80 लाखाचे काम खंयच्या कायद्या खाला घेवपाक जाता ते सरकारान पयलीं जाहीर करचें. पूण जर कापस्ताद आसा जाल्यार ही विजिलन्स इन्क्वायरी जावची आनी ह्या सर्वेश तळावलकारान तो म्हणटा पळय आपली कामां तुमी आडयता, कितली कामां केल्या ती काडची. PWDची कंत्राटां PWDचो स्टाफ कसो भितरले भितर उखलता आनी इलेक्शनाक हेच कॉन्ट्रॅक्टर स्टाफ आमदार मंत्र्यां खातीर कशे वावुरतात ताचें हें संभाशण. तिडकी सरची कंप्लेंट केली खरी, आतां सप्तक जाले दोगांय PWD कॉन्ट्रॅक्टराचें प्रकरण पुलिसाचे पावण्यार फुडेंच वचना. लोक जाय तो अर्थ काडूंक मेकळे. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू आनी महेश घाडी. गोवा कॉर्पोरेट लीग T20 क्रिकेट सर्तीची मंगळारच्या मॅचीन गोवा लायन्स जिखले. गोवा लायन्सान इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशनाक मारले. गोवा क्रिकेट अकादमीचे पर्वरे ग्राउंडार जाल्ले मॅचीन गोवा लायन्सान इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशनाक 5 विकेटांनी मारले. आयोसीन टॉस जिखली आनी बॅटिंग घेवन 20 ओव्हरींनी 111 रन्स काडले. गोवा लायन्सान 17 ओव्हरींनी 115चे टार्गेट गाठले. लायन्साचो स्नेहल कवटणकर मॅन ऑफ द मॅच. Shot, and that's the example of Sen. Oh, what a play, but missed it completely. Beat Gato is being bowled by Akhil. India gone. Lovely shot, straight to the fielder. A lovely shot, pulled and pulled up with perfect timing. Oh, what a shot! Oh, yes, the winning shot! What a second shot now! And the best among what I felt in very graceful inning was Neil Kaudankar for scoring 53 runs in 34 deliveries with 5 fours and 3 sixes. Congratulations. Yeah. Congratulations, Susian. You can collect your prize first. हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबुक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीचेर लायव्ह पळोवपाक मेळटा. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.